नमस्कार. आयज आमी करया मसाला माणके. रेस्टॉरंटान आमचे फेवरेट मसाला स्क्विड्स करया आमी. सामग्री पळोवन घेया कितें कितें जाय ते. सो आमटाण गरम उदकान भिजोवन दवरला हांवें. एक अर्द वर तरी भिजयता आनी माणकी धुवन घेता पयलीं. माणकी कितें धुवन पयलीं धुवपा जाता आनी मागीर बी धुवचें पडटा, कारण ते काळे काळे जे उदीक येता न्ही ते आमकां क्लीन करचें पडटा सारकें. आतां हेजे कात काडून घेवया. थोड्यांक कात आवडटा, थोड्यांक आवडना. हांव काडून घेता आनी हे भाशेन स्लायस करता ताका. तुमकां जाय ते भशेन तुमी कातरून घेयात. बारीक जाल्यार बारीक, मोठे जाल्यार मोठे, तुमकां आवडटात ते भशेन तुमी कातरून घेयात. आतां हेका परतून धुवन घेता आनी हे धुवन जाले उपरांत हेका मीठ लावन सायडीन दवरपाचें. आतां आमी पियाव चॉप करून घेवया आनी हरवी मिरसांग हांवें 2 घेतला. जितली तिखसाण जाय तितले हिसपान तुमी घालात. 1 घालात, 2 घालात, 4 घालात. आनी टोमाटो हे भशेन कातरून घेवया बारीक. आनी लसूण जी आमी कुटून घेवपा जाय आमकां. कुटून घेतले बरो फ्लेवर थंयचो थंयच उरता. लसूण, हरवी मिरसांग आनी ओली कोथमीर हे 3 वस्तू आमी बरे धाडून घेवया हांगासर. धाडयता आसतना जे परमळ आसता न्ही, परमळ बरो सुंदर परमळ येता तेजो. आतां कायल गरम जाले उपरांत तेल घालपाचें आनी तेल गरम जाले उपरांत पियाव घालून तेका बरें भाजपाचें. कांदे आमचे भाजून जाल्ले आसा. आतां घालया टोमाटो घालून 2 मिनटां उपरांत आमी घालया ओली कोथमीर आनी मिरसांग घालून आमी धाडून घेतले न्ही. रगड्यात ते घातले. आतां बरो परमळ येता तेजो. आतां घालया हळदी पिठो, सुकी कोथमीर पावडर आनी मिरसांगी पिठो घालून आमी तेका आतां भाजून घेवया. कितले कितले घातला हांवें ते सगळें बरयल्लें आसा थिंगासर. आतां आमी घालया आमटाणीचें उदक. बियो काडून उडोवपाचें आनी जे आमटाणीचें उदक घालपाचें हितून. आतां घालया मीठ आनी आतां माणकी घालून ताका भाजून घेवया सगळ्या वांगडा. अर्दो वर स्लो कूक करपाचें हे जेवणाक आनी तेजे वयल्यान इल्ली ओली कोथमीर घालून तेका गुणयलें जालें. हे आमचे मसाला स्क्विड जाले तयार. मेळया दुसऱ्या व्हिडिओन.